आम्ही सध्या असा GMC बांबोळे हांगासर आणि 2-3 दिसांनी इशूक आसतालो तो म्हटल्यार GMC ते डॉक्टराक जे मंत्र्यामध्ये ज्या डॉक्टरांमध्ये जे त्यांचे हे जाल्ले त्याच्या उपरांत सगळीकडे गोंयभर त्याची चर्चा जाल्ली आणि ताका ओपोज केलो. सो आयज जे रेजिडेंट डॉक्टर खास करून ते आयज दिनाक मेळपाक गेले. त्यांची एकूच मागणी आहा ती म्हटल्यार जो VIP कल्चर आहा, जे VIP कॉल येता ते बंद जावचे. त्याच्या भायर हांगासर जे काल घडला त्यांनी मिनिस्टरान जे विश्वेश राणा यांच्यानी जाहीररित्या माफी मागची, पब्लिकली मागची अशी त्यांची मागणी आहे. ताका लागून आयज जे रेजिडेंट डॉक्टर आहा ते सगळे हांगासर डिना ऑफिसाच्या भायर जमलेले आसा आणि ते मिनिस्टराची माफी मागता आणि तसेच जो VIP कल्चर आसा, VIP जे फोन येता जे ट्रिटमेंटा खातीर ते बंद जावचे अशी त्यांची मागणी आहे. त्या भायर आनी एक मागणी आसा ती म्हटल्यार जी हांगा व्हिडिओग्राफी जाता इनसायड जे पेशंट जावं पेशंट त्यांची वॉर्ड आहा थंय आहा ती सगळी बंद जावची अशी त्यांची मागणी आहे. 3 मागण्यो घेवन सध्या ते दिनाक मेळपाक गेले अशी आमकां म्हायती मेळटा. तुमी आमच्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर सगळे रेजिडेंट डॉक्टर आहा ते हांगासर जमलेले आसा आणि आता ते डिनाच्या आन्सराची वाट पळयता. सो आमकां थोड्याच वेळान कळटलें की डीन हेचेर कितें उलयतलो, पण आता सध्या हांगासर लोक आसा ते जे रेजिडेंट डॉक्टर आहा ते जमलेले आसा आणि डिना कडेन थोडेशे 5 जाण मेळपाक गेल्ले आसा आणि आता बेगिनात आमकां कळटलें की डीन हेचेर उत्तर कितें दिता आणि जे तेंची मागणी केल्या ती बेगीन पूर्ण आतां पळोवची पडटलें. कारण राती खास करून आमच्या प्रुडंट मिडियाचेर जो विश्वेश राणे मिनिस्टर आहा त्यांनी सांगलेलें आहा की आपूण माफी मागता आणि ऑन कॅमेरा आपूण बेगिनात ते डॉक्टराची माफी मागता अशें त्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. तो आमकां पळोवचें पडटलें केन्ना माफी मागता आणि ही रेजिडेंट डॉक्टरांची ज्यो मागण्यो आसा त्यो पूर्ण जाता काय ना आमकां येणार का कळटलें. स्टुडंटा खातीर GMC बांबोळेच्यान रुपेश राव.